नीट पेपर लीक आणि उमर खालिदाचो कितें संबंध काय म्हणून पणजे पोलीस मुख्यालयाकडेन जमिल्ल्या भाजपा युवा मोर्चाच्या वांगड्यांनी फ्री उमर खालीद फलक दाखोवपी मोहम्मद दानिशाच्या वांगड्यांचेर फोग काडला। या वेळार मोहम्मद दानिशाक सोडात म्हणून मागणी करपी तरणाटे आणि भाजपा युवा मोर्चाच्या वांगड्यांमदीं बरोच वाद जालो। पळयात। The question is it right to show a placard for someone who is asked to cut India into pieces? That is the question. That is what everyone seeing me have to answer. अरे नीटाचो विषय घेऊन तुम्ही जर आयला सेलिब्रिटी करपाक करा, काय प्रॉब्लेम ना। उमर खालिदाचो प्ले कार्ड घेऊन तुम्ही इंका कित्याक नाच मारताय? दिल्ली सुद्धा त्याच नाटका चल्ला यांची। लोकांक कळपाक जाय, आता गाडयो मारता तो किती समजता आपल्याक? भायली हांगा येऊन गोंयचे आमचे जे सुशेगाद आसा आमी ते वाट लावपाक हीच कारण हांगा गाय मारता आमकां। ह्याच वेळार भाजपा युवा मोर्चाच्या एके चलयेक गाडी सवप तशेंच तिच्या आंगार धांवन वचपी सुदीप दळवीक पोलिसांनी ताब्यात घेतलो। उमर खालिदाच्या सपोर्टान बोवाळ घालपी तरणाट्यांचो निषेध करीत एबीव्हीपी तशेंच हेर संघटनांच्या वांगड्यांनी पणजेच्या आझाद मैदानाचेर धरणे आंदोलन केलें। उमर खालीद यांच्याबद्दल त्यांना बेल दिवची याच्या खातीर हांगा जो प्ले कार्ड घेवन जो भुरगो उबो आसलो तो अनेक मनीस आसलो तो म्हणटालो उमर खालिदाक रिलीज करचे। हे जे प्रोटेस्ट जाता स्टुडंट्सांक वेपन म्हणून यूज करतात ते जावचे न्ही म्हणून आमी हांगा एक प्रोटेस्ट केल्लो आसा जो म्हणटा की कामनी आमी फक्त जो नीट खातीर जाल्लो आसा प्रोटेस्ट तो नीट खातीरच जावचो आणि कित्या खातीर जो एंटी नॅशनल जो आसा तो जावचो न्ही म्हणून। उमर खालीद सारको एंटी नॅशनल मनीस जो कितें म्हणटा काश्मीर हो भारताचो पार्ट न्हू, ही आमची मातृभूमी, या मातृभूमी परस तिका वेगळे करपाचे आसा त्या काश्मीराक अशें स्टेटमेंट दिवपी उमर खालिदाक जे रोल मॉडल मानपाक जे यूथ सुटल्या कितें गरज आसा? या युथांक कोण मोटिवेट करता? आमचे यूथ जे आसा ते कोणाक रोल मॉडल मानचो? आमचो रोल मॉडल वीर सावरकर, आमचो रोल मॉडल लोहिया, आमचो रोल मॉडल महात्मा गांधी। आमी अशा मनशांक जे आमच्या देशा खातीर काम करता अशा मनशांक एज अ यूथ एज अ स्टुडंट आमी रोल मॉडल मानपाक जाय। प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी।